नमस्कार. आयच्या नवरात्रांक सुरुवात. आयज देवीचे रूप शैलपुत्री. शैलपुत्री म्हळ्यार पर्वताची धूव. सैमाची राखण करून आणि सगळ्या संकटाचेर मात करून नव्या उर्बेन परत सुरुवात करप. समेस्तांक नवरात्रांची उर्बे बरी परबी दीत हांव समिधा कुंकळकार आयच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात नावाडगो गुन्यांवकार जेनिटो कार्दोजाक केलो अटक. जाल्यार आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 23 प्रतिबंधात्मक जाणांक केल्या अटक. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती. गोंयांत चलपाक दिवचो ना गुंडागिरी. जे कोण कायदो आनी सुवेवस्था पाड करपाचो यत्न करतात तांची सरकार करचो ना गवाय. करतले खर कारवाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. नवरात्री जावन देशात जीएसटी बचत उत्सव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची घोषणा. जीएसटी बचत उत्सवा खातीर पैशांची जातली बचत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो दावो. बायणा दिसा उजवाडा एका बायलेचो खून. एका दादल्यान सोऱ्याच्या गुळयेंत घरात घुसून धारधार शास्त्रान बायलेचेर केलो वार. पुलिसांनी खुनाचो केलो पंचनामो. एका दुबाविताक पुलिसांनी केलो अटक. चिमलातल्या नियोजित प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक थळाव्यांचो खर विरोध. तयार तळ्याच्या अस्तित्वाक धोको आशिल्ल्याचो थळाव्यांचो दावो. दोन्ही प्रकल्प करचे रद्द. थळाव्यांची मागणी. आयआयटी आर्ट कोडारचे थळावे परतून आयले एकठांय. खर आंदोलनाची केल्या तयारी. थळावो आमदार सुभाष शिरोडकारान गांवांत येवन लोकांकडेन आयआयटी विशीं करची चर्चा केल्या मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. नवरात्रीच्या पयले दिसा सावन देशात जीएसटी बचत उत्सवाची सुरवात जातली. जीएसटी बचत उत्सवा खातीर देशांतल्या लोकांचे 2.5 लाख कोटी रुपयांची बचत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दिकेन हे महत्वपूर्ण पावल आशिल्ल्याचें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलें. कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा. देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं. नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे. इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया. और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है. और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है. अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है. बायणा वास्को दिसा उजवाडाक 64 वर्सां पिरायेच्या एका बायलेचो खून जालो. एक मनीस सोऱ्याच्या गुळयेंत इमारतीत घुसलो आणि सुरो घेवन जाणटे बायलेच्या फाटीक लागलो. तिणें वाचयात म्हणीत भायर धांव मारली. आवाज आयकून थळावे सतर्क जाले आणि नेमकें कितें घडलें तें पळोवपाक गेले. फ्लॅटाचें दार बंद करून त्या मनशान बायलेचेर वार केले. उपरांत तो दार बंद करून भितरूच रावलो. पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून खुनाचो पंचनामो केलो आणि दुबाविताक अटक केली. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
मैं वो साइड में रुका था, अमूल उधर है ना आगे अंडा वाला का उधर दुकान के पास रुका था। तो मेरे को हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला फ़ोन किया कि कोई बेवड़ा है बोल के। मैं भाग के आया तो इधर आया घर में, तो मेरा माँ को मारा देता हूँ। बेवड़ा ऊपर चढ़ के मार दिया। हाँ अंदर था बोलता, पहला नीचे आया था बोलता माँ मेरा, उसका आवाज़ क्या घर वाले को, नीचे घर वाले को, फिर वापस माँ मेरा ऊपर गया तभी उसको मारा लगता। घर में घुस के मारा, इधर से नीचे से उतर के ऊपर चढ़ा। ऊपर था बोलता लड़का हो कौन बेवड़ा हो। फोन है पूछा तो तेरे क्यों होता क्या, तो बोला बोलता उसको। बोलने के बाद में अंदर ऊपर गया, अंदर लॉक करके बैठा, मार के बैठा, अंदर रूम में बैठा, मार के अंदर लॉक करके बैठा, अंदर रूम में बैठा था। माँ मेरा बाहर हॉल में पड़ेगा था, चाकू लेके मारा। चाकू से मारा, चाकू गिरेला उधर इधर ये लगा, पूरा जमीन पे खून दिख रहा। तुम्हारा माँ का नाम क्या है? महरूनिसा। महरूनिसा। उम्र कितना है? 64 रहेगा। 64। अभी पुलिस पकड़ लिया वो आदमी को। लेके चिंबल वाठारांतल्या प्रस्तावित प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर आयतारा कदंबा पठाराचेर आशिल्ल्या तयार तळ्या लागसार थळाव्यांनी खर निशेध केलो। या प्रकल्पा आड चिंबला वाठारांतल्यान बॅनर घेवन लोकांनी मोर्चा काडिल्लो। या प्रकल्पांक लागून तयार तळ्याक आनी पर्यावरणाक व्हड लुकसाण जातलें, तशेंच थळाव्यांच्या जीवनशैलीचेर वायट परिणाम जातलो। देखून सरकारान दोनूय प्रकल्प रद्द करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पहिले आम्ही हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी असली जेव्हा IT पार्क केला त्यांना, आणि त्याच्यानंतर लगेच आम्ही वेटलँड करून घेतले। आता वेटलँड म्हटल्यावर सिंपल डेफिनेशन, हांगासर सगळे उदक आसा सभोवताली, म्हणून तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना। 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो। बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा दी तळ्या ते फुडें आसा ते दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें 1,75,000 आनी मागीर अरावंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो। झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें, हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची ओलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू त्याच्या अंडर येता। पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता, जेन्ना आमी हांगासर ते काम करता तेन्ना विचारपाक येयलें, अरे तुमकां फॉरेस्टाचें आसा झाडां कापपाक ना, हे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कळ्ळें न्ही। सगळे कितें विचारलें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। हांवें म्हणलें तुम्ही सॉइल टेस्टिंग केला, नहीं किया, वो बाद में करेंगे। अरे ये चलना कितें अहो सीएमाकूय विचारता आणि एका विचारता, अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो हें लागता तसो गव्हर्नमेंटाक हो प्रोसिजर लागता। युनिटी मॉल आमकां नाका प्रशासन आमकां नाका, आणि कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका। हेचेर एकूच सांगता, हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ती आमी करता आणि त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता। पण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसना देवा बद्दल पडून गेल्ले म्हणून ताका खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खोर्साक नाडलो आणि महालक्ष्मीकूय नाडली। हांव एक सजेशन दिता, आमचे दोनूय आमदार हांगा येवपाचे आसले पण आज तांकां कित्याक कालूच सांगलें आणि दोगांयनी सांगला की आमचो तेंको कंप्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा। IIT प्रोजेक्ट कसो वसोच पडटा, हो तरी हांगा तरी झाडां तितली ना, थंय झाडां अशी भरल्या, लोक शेतां करता, बालवाडी सारकी ना थंय, पण थंय IIT घालपाक सोदता। लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक नाकता, कित्याक घालता लोकांचे, कित्याक स्वयं डिस्ट्रॉय करतात। हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया। शिमोल तळ्याचो मांड कसो, आमचे जे एसटी बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकता, शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाय काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागला। करुया ते मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका, मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी वयताले वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका, ती डिस्ट्रॉय कोणी केली, वयर बिल्डिंगे बांदल्यो, सगळे सेप्टिकाचें उदक झरीन आयलें, जर पिड्यार झाली, कितले MLA गेले कोणीच केन्ना विचार करना। जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती,
हेजी बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंका खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते पण ह्या मिनिस्टरान आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बोल्सां भरपाक आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनपी म्हणल्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक इतलो सुंदर असो लेक ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले आत्मनिर्भर भारत करतले आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता जसे आताच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतार वयता हांगा भाजयो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसात काजीची प्लांटेशन आसा हे स्वयंपूर्ण आमचे हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले आमच्या जाणट्यांनी केल्ले आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका IIT आड कोडार गांवचे लोक परतून एकठांय आयले IIT आड कोमनीदाद प्रशासका कडेन 30 दिसां पयलीं हरकती दाखल केल्या आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गांवच्या लोकांक तेंको दिलो थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकारान गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या पळयात पुराय बातमी कोडार गावात IIT नाकाच म्हूण गावचे लोक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा IIT आड थळाव्यांनी कोमलदाद प्रशासकाकडे 30 दिसां पयलीं हरकती दाखल केल्यात राज्यांतल्या जायत्या संघटनांनी कोडार गांवच्या लोकांक तेंको दिला देखून सध्या थळाव्या लोकांनी खर आंदोलनाची तयारी दवरल्या आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या टॅक्सी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोडार गावात वचून गांवच्या लोकांक तेंको दिलो थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी गांवच्या लोकांची भेट घेवन IIT विशीं चर्चा करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या गोविंद गावडे म्हणून सगळे जाण येता पण आमचो स्थानिक आमदार सुभाष शिरोडकर इतली वर्सां आमी तेका कोडार मतदारसंघांतल्यान 40 वर्सां जाली तो निवडून येता 40 वर्सांन सुभाष शिरोडकराक आमी इतली लीड दिला की प्रत्येक इलेक्शनाक तेका आमी लीड दिला पण आयज तो आमकां गांवा बरोबर तो सपोर्ट करपाक ना हो कित्याक तो ते सुभाष शिरोडकरान हेजेर फाल्यां प्रेसान जरी कितें तरी उत्तर दिवचें बाबा आमचें कितें चुकलां पण सुभाष शिरोडकर आतां कशें जावं की ह्या गांवाचेर प्रसंग येयला तो तेणी सॉल्व करपा जाय म्हणून ते हांव एकूच मागता की तेणी येवन आमच्या गांवा बरोबर मिटींग घेवची आनी कितें तें डिस्कस करून हांकां सांगपा बाबा हे IIT स्क्रॅप करुया म्हणून कोमलदाद ऑफ आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ कोमलदाद जी आसा पणजी तो 19 तारीख लास्ट आशिल्ली आनी तेज्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी थंय ऑब्जेक्शन आमचे कसमचे हेचे वतीन एक दिल्लें आसा आनी तेच प्रमाणे कोड्राचे जे लोक आसात कोडार कसमचे अशे प्रमाणे आमी तेंचे बरोबर एक दिल्लें आसा टोटल कितले दिल्ले टोटल आमी 2 दिल्ली आसा सगळ्या लोकांची दोन इंडिव्हिज्युअल आनी खूब लोकांनी दिल्या पण आमी आमची 2 दिल्ली आसा इंडिव्हिज्युअल दिल्ली आसा सीएमान मिटींग म्हणजे सीएमान मिटींग कितें जाली म्हणजे आमकां जो आमचो लोकल MLA आसा मंत्री आसा बाबा सुभाष शिरोडकर तेजे कडेन जेन्ना आमचे लोक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की सीएमा कडेन आपूण तुमकां अपॉयंटमेंट घेवन दिता तें डिस्कस करूया अशें म्हणून तो बेस्तार किंवा शुक्रार म्हटलेलो पूण अजून पर्यंत आमचे तशें कांयच आमकां अपडेट येवना आनी तेणी आमकां तशें येल्लें ना लोकल MLA एक्चुली येवन हांगा आमकां मेळपाक जाय आशिल्लें पूण तो आतां तेज्या मनान कितें आसा तें आमकांय कांय खबर ना तो पर्यंत तो सांगना तो पर्यंत आमी हे बद्दल आमी कांयच भाशण करपाक शकना आमकां कळपाक जाय की ताका जाय काय नाका हें तेणी सांगपाक जाय आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की तेणें लोकां बरोबर रावचें कारण 35-40 वर्सां ताका हांगा लोकांनी मतां मागिल्लीं आसा आनी आयज तेजी आमकां गरज आसा सो लोकांक तो प्रोजेक्ट नाका ताका लागून लोकां बरोबर तेणी आपल्याकूय नाका म्हणून कितें स्टेटमेंट करीत जाल्यार हो विशय हांगा सोंपता कारण जें आसा म्हणजे हो प्रोजेक्ट येवपाक कारण जें आसा तें कोमलदाद ऑफ कोडार जें आसा ते ताका पूर्णपणे जबाबदार आसा कमिटी एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा तेंची ती जबाबदार आसा तेजे एटर्नी जे आसात ते बाब प्रशांत विष्णू गांवकर आनी प्रेजिडंट जो आसा तो दिलीप फोंडू गांवकर आसा तुमकां हेजें क्लियर म्हणजे हांव परत तुमकां कितें सांगता की सीएमाक ब्लेम करचे परस किंवा सीएमा कडेन उत्तर मागचे परस हे दोगांनी किंवा तेंची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा कोमलदादीची ते कमिटी कडेन आमकां तेजें बरे पडीन उत्तर दिवपाक शकता गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी म्हापशा नव्या बस स्टँडा लागसार कुशिल्ल्या अवस्थेत एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली ही कूड एका नाल्यात सापडली मात कूड कोणाची ते अजून स्पश्ट जावंक ना म्हापशा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा
कोण येवन सांगलें कितें हांगा गटरान एक बॉडी पडलो मागीर ते पुलीस येयले हांगा पुलीस काडलो बॉडी खंय गटारान पडलेली ओके पूण वळख कितें पटल्या तेची ओके कितल्यांक हे जालें ते कोण केन्ने पडले ते कांयच खबर ना इन्फॉर्मेशन ओके आतां कोण येवन आतां चलता न्हू मनीस ते वाटेक ते तेणी येवन सांगलें बॉडी व्हाळान आहा म्हणून ओके सध्या आयडेंटिफाय जावंक ना कोण तो आतां पुलिसीक खबर आसतलो ओके पुलीस पावले हांगासर रेडीघाट वाठारांत ट्रक चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रक रस्त्या कुशीक उमथलो देवादयेन जिवीत हानी टळ्ळी. ह्या अपघातान गाडयेचें बरेच लुकसाण जालें. ही घडणूक आयतारा सकाळीं घडली. रेडीघाट 70 हांगासर वाळपे होंडा रस्त्याचेर आज सकाळी भरगाव येवपी ट्रक रस्त्याचे सायडीक कलंडलेलो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपेच्या दिशेन येवपी ट्रक जेन्ना रेडीघाट हांगासर पावलो तेन्ना ड्रायव्हराचो गाडी वयलो ताबो सुटलो आनी गाडी आसा ही रस्त्याच्या सायडीक चरीन वचून शिरकली आनी तेतून गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आसा. ह्या वेळार गाडयेंत 2 जाणां आसलेले मात खंयच्याच प्रकारची जिवीत हानी जालेली ना. ह्यो जो ट्रक आसा ह्यो GA05 T6505 अशे गाडयेचो नंबर आसा आनी ह्या वेळार गाडयेची कोणाची ही अजुनी कळयलें ना. रेडीघाटीर हांगासर जायते वेळार खुबशे अपघात जाता आनी कांय दिसा पयलीं सुद्दां असोच प्रकारचो हांगासर अपघात जालेलो. आयज रस्त्याचेर हरशीं मोठ्या प्रमाणान गाडयो येता मात ही गाडी सायडीक वचून शिरकरून अपघात जालेलो आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना साश्टी मालात सुणे घास मारपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. ताका लागून सध्या भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाला. खास करून कुटबन आनी बेतूल जेटी वाठारांतल्या रहिवाशी वाठारांत घास मारपाच्यो घडणुको वाडत आसात. ह्या सुण्यांक लागून ज्येष्ठ नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक धोको निर्माण जाला. संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी बेतूलच्या थळाव्यांनी केल्या. पयर आमचो मेहबूब म्हणून एकटो लिंबू मोडे विकता बेतलांतलो तो केप्यां जावं असो बाजारांत भर तेका बडे पयर असो घास मारले पांयाचे पिजून उडयले आनी तो बडे आतां अशे दिसान म्हणटा कुत्रे खंय वयता कोण राज्य पयल्या हुयनाचें हीण येता. आतां आमकां कांय संबंद ना आमी आतां इतल्या कडेन सोदता पयर आनी एकट्याक आमच्या भावाच्या चेड्याच्या एका इस्कॉलाक वयतालो सकाळी फुडें फातवडीचेर पांयाकूच घास मारलो. आतां हें कितें जालां म्हाका कळना. सकाळी पयलें मागीर सुणीत ना आतां सकाळी आसता परत सांजचे येता. आतां हें म्हाका काय कळना खंय सुणी आहा ती. आतां गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी जागा धरून स्टायल हितून व्हरोन घालपाचें म्हणून ते कोण आतां संस्था बी ना ते पशु संस्था तेमी व्हरोन तांकां पोसपाचें ना जाल्यार खंय तरी पॅक करपाचें धरून धरून व्हरपाचें म्हणून हें चड जालें म्हणून हें आतां तशें येळेर आनी हांव वचपा जायना. आनी एक टायमार एक कोरोना डेली ताका बिस्कीट घालताले एक तेणी हाडून तेजेरूच अटॅक केलो. ते मागीर आमचे लोकल भुरगे सागर आनी एकटो नुस्तें पाकतालो तेणी ताका घेवन सेफ केलो आनी ताका व्हरोन उदकान उडी मारून ताका बरें दवरलें आनी मागीर ते कुत्र्याक न्हांवून दिवन ते वयर काडले. कुत्र्याक मारतात हे आवाज उठला आनी ते पुलिशेक मारपाक गेलो ते पुलीस तेका अशें पळय हें म्हणे सारकें न्हू आवाज आनी तेका भुरग्याक त्रास करपाक जायना. कित्याक जाणा गेल्या वर्सा आमची बायल आमच्या घरा कडेन हांगा आसतना एक सुणें आयल्यान तेका चावले. मागीर ते डॉक्टरा कडेन व्हरोन 5 इंजेक्शनां घेवन हें केलें. पोरूं आमच्या नातवाक चेडो म्हळ्यार भुशण केरकर हो मडगांव घेवन वयतना रनिंगेचेर स्कुटेचेर कुत्रो आयला आनी घास मारला. जवळ जवळ तो 15 दीस सुमार इस्कॉलाक वचपाच्या पयलीं रावला. हे अशे उपद्रव जर करीत रावत जाल्यार हे कशें जातलें. गव्हर्मेंट हेजेर एक्शन कांय घेयना. कोणा एक चेडूं मेला आनी आमचो हो म्हणटा खंय ते तुज्या दुखात आपूण सौभाग्य आसा रवी नायक म्हणटा म्हणे सुण्यांक मारपा जायना भुरगीं मेल्या जातात हें सारकें न्हू. 70 मालात 3 बेकायदेशीर चिऱ्या खणींचेर खण खात्यान धाड घाली. हातूंत वाळपय मतदारसंघातल्या मलपण आनी शेळपे वाठारांतल्यो 2 चिऱ्या खणी जाल्यार पर्ये मतदारसंघातल्या पिसुर्ले वाठारांतल्या एका चिऱ्या खणीचेर खात्यान कारवाय केली. मलपण आनी शेळपे वाठारांतल्यान 3 ट्रक JCB कटिंग मशीन्स आनी पॉवर जनरेटर्स मेळून वट्ट 35 लाखांची मशिनरी जप्त केली. जाल्यार पिसुर्लेच्यान सुमार 3 लाखांचे 4 कटिंग मशीन्स आनी 4 जनरेटर्स जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सत्तरीन बेकायदेशीर चिरे खाणेचेर खाण खात्यान मोठी कारवाई केलेली आसा आनी हातून लाखो रुपयाची जी मशिनरी आसा ही जप्त केलेली आसा. हे वेळार एकूण 3 जाग्याचेर ही धाड घेतलेली आसा आनी तेतून वाळपे मतदारसंघातले मलपण आनी शेळप ह्या चिरेखाणीचेर
ताड घालून एकूण 35 लाखाची जी मशिनरी आसा ही जप्त केलेली आसा. भितर 3 ट्रक आसा, तशेंच JCB आसा, कटींग मशीन आसा, जनरेटर आसा. त्याच बरोबर पर्ये मतदारसंघातले पिसुले हांगा सुद्दां ही धाड घातलेली आसा आणि तेतून एकूण जनरेटर, कटींग मशीन आणि इथे साहित्य धरून 3 लाखाची जी मालमत्ता आसा ही खाण खात्यान जप्त केलेली आसा. ह्या वेळार खाण खात्यान बेकायदेशीर चिरेखाणीचे भूखंड केल्या प्रकरणात गुन्हा नोंद केलेलो आसा आणि हातून वाळपे पोलिसान कागाळ सुद्दां दिलेली आसा. मात ही जी खाण आसा ही कोणाची आसा हें अजुनूय कळयलें ना. तशेंच वाळपे पोलिसांनी हांगासर गुन्हा नोंद करतना जी खाण आसा तितूर कोणाची ही कळयलें नसल्या कारणान अज्ञात व्यक्ती विरुद्ध गुन्हा नोंद केलेलो आसा. तशेंच अजून पर्यंत कोणाकूच अटक जालेली ना. जमीन मालक आसा हेजो पत्तो लागलेलो ना. ताका लागून जेन्ना कागदपत्राची सांडणी जातली आणि जेन्ना ह्यो जो जमीन मालक आसा ह्यो कळटलो तेन्नाच फुडली कारवाई जातली अशें सांगलेलें आसा. ताका लागून आयज सुद्दां ही चिरेखाणीचेर जी कारवाई जालेली आसा हेजेर सुद्दां कारवाई जातली काय की परत ही सुरूच उरतली हे सुद्दां प्रश्न आसा. ह्या वेळार ह्या प्रकरणी कोणी तरी अननोन पर्सन हेंच्यांनी खाण खात्याचेर तक्रार दिली, ताका लागून खाण खात्यान ही कारवाई केलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. कुंकळेच्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करपी कुंकळेच्या थळाव्यांनी समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराक तेंको दिला. फिश मिल प्रकल्पाक विरोध करता म्हणून आमकांय कोणें धमकोवपाचो यत्न केलो जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था हातांत घेतले अशी शिटकावणी कुंकळेच्या थळाव्यांनी दिल्या. आज आमचो भाव रामा काणकोणकर हेजेर एक ब्रुटली अटॅक जाला आणि हो रामा काणकोणकर हो एक समाजाचो भुरगो न्हू जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक जल्माक येवपी भुरगो जो अन्याया विरुद्ध लढा दिवपी, अन्याया विरुद्ध झगडपी आणि आयज ह्या भुरग्याक खंय तरी गुंडांनी मारून ताका अक्षरशः ताका आज हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा आणि इतल्या वायट ताका मारला केबलांनी आणि तेजे फाट फोडून तेज्यो साल्यो काडलेल्यो आसा. पूण त्याची शरिराचेर जी जखम जाला ही जखम त्याच्या परिवाराक एकल्याकच दूख दिवपी न्हू जाल्यार संपूर्ण गोंयाक हें दूख जाल्लें आसा. आणि ह्या घटने फाटल्यान आमचो तांकां सदांच तेंको आसतलो रामा काणकोणकाराक. तशेंच जे एक्टिविस्ट भाव बरें करपा खातीर जे भायर सरला तांच्या फाटल्यानय आसतलो. कुंकळकार जे जमला ते एक दुखाची गजाल. गोंय स्वतंत्र आमगेले लोकांनी आमचे गोंयकारांनी एक स्ट्रगल करून केल्लें आणि तेमी आपणाच्या जिवाची पर्वा करनासतना गोंयची अस्तित्व दवरपाक पोर्तुगीजां आड लढा केल्ली आणि आमचे कुंकळच्यान ती फायट चालू जाल्ली. पण आज परिस्थिती जी आस पळय आमच्या गोंया परिस्थिती जाली ती डेमोक्रेसी म्हणटी ना आज अशें म्हाका दिसता. आज काल जे आमचे रामा काणकोणकर आमचो एक्टिविस्ट एक बरी काम करून भायर सरलो तो सगळी समाजाचें आणि खंय खंय चुकी जाता तर तो सरकारा चुकी जाता ना आनी कितें जाता हें लोकां मुखार तो दवरतालो. मुगे हिशोबान जे प्रकरण जें घडलां ते डेमोक्रेसी छाती हेमी सुरी गायला. जे लोक आमचे अस्तित्व दवरपा सोदता आज गोंयांत दवरपा सोदता आमची देशांत दवरपा सोदतात एक वायट जात त्या प्रकरणाक एक बोट दाखोवन अस्तित्व दवरपा सोदतात तांकां तुमी अशें करून तरी दिसाचे मारून ही स्टेट तरी ह्या स्टेट गव्हर्मेंटाची आसा जाल्यार दूख जाता म्हाका. आमी आज हांगा रामा काणकोणकर आमचो भाव ताका मारला म्हणून निशेध करपाक रावल्या. आनी तुमी जाणा आसतले की डेमोक्रेसीन फ्रिडम ऑफ स्पीच ही सदां आसता आनी जावं तो कितें उलो तो सदां जे कितें आसा तें सरकारा मुखार दवरतालो आनी आज ताका जी मारहाण जाल्या पळय ती अत्यंत वायट गजाल आसा. आज हितूर कितें जातलें बाकीचे लोकांक दिसतलें आमी कित्याक मुखार सरया. आतां आमी पोल्युशना लागून आमी हें केल्लें अगेन्स्ट उलयल्ले हेंचे कडेन फाल्यां आमकांय भिरांत आसतली पूण आमी भिवपाना हें अवीन सांगल्लें आसा आनी आमकांय लोकांचो पाठिंबो आसा. पूण आमी हें निशेध करतात की आमी आतां हें जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं हांवें केन्ना पळोवना अशी ओपनली लॉ एंड ऑर्डर ही सामकी कॉलेप्स जाल्या. आमकां खरें दिसता गोंय हें सुशेगाद आसलें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसलें. कित्याक हांगा ट्युरिस्ट येताले कित्याक गोंय हें सुशेगाद कांय असली हें दंगल नाशिल्ल्यो कांय नाशिल्ल्यो. फॉरेनर्स किंवा इंडियन ट्युरिस्ट गोंयांत सेफ म्हणून येताले. पूण आज
अशें अटॅक जाल्यार म्हाका दिसता हे ट्युरिझम हे काबार जातलें. दिसान दीस जे घडटाय गोंयांत हेच दिसता इट इज अ डिक्टेटरशीप लायक सदाम हुसेन. दर रे तेका मार रे तेका लॉ आनी ऑर्डर आनी कांय ना. हे भाशेन आतां आमगे हें गोंय जालां म्हणटरी लोकां एक कितें रिवेंज काडूं जाल्यार असो मनीस ते यूज कोताय. हे कितें हे सुण्या भाशेन ताका हावळ घाताय आनी अमक्या मनशा वचोन टार्गेट कर म्हूण एसोली सुणी जाल्या हे पळय गेल्ले ही सुण्या भाशेन तांकां हावळ घायली, हेका पोशले, हे काम कोनाय, हे फकत ते पोशताय आनी हेका यूज कोताय. म्हणटरी हांव सरकाराको रिक्वेस्ट मागता, हे सोले हे पळय नोटेड मनीस आहाय तूं म्हणटाय तो हे नोटेड मनीस म्हण हे आहले म्हणटाय जेली बिली हेसो मनशां आनी दवरप ना, तांकां काबार करून उडोवपाचें. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.